सुरवातेक आमी गीत घेवया. आत्म्या स्वतान बापा A5 पेज नंबर 3. भुरग्या भक्ती गायन करून येता, विश्वास दवरून येता, बापा मुखार येता. आत्म्या स्वतान बापा उचूक येता तुका. आत्म्या स्वतान बापा उचूक येता तुका. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाल बाबा म्हयनो व्हडा बाबार्थान ह्या पवित्र जाग्यार आमी एकठवल्या. आमच्यो गरजो आमचे आवडे मानेवूत आग्नेला वरवीं देवाक उबारूंक. आमचें मागणें देवाक मानतलें जातलें जाल्यार मनशाक कशें हुस्को जावन आमी चुकल्या. उतरांनी कोन्यांनी जाणो जावन नकळो जावन देवाचेर आनी एकामेकाचेर आडमी पातक केला. आमच्या वायटाचें दूख धरून दुनी देवा लागीं बक्षुणें मागुया. आनी देवाचेच काकलुतीक उलो मारून सांगताक म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच सांगवार मरे सगल्यांक देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तूंच आमचो बरवंचो आनी आमचें बोळ. आमी इतली वस्कोत की तुजे विणे आमच्यांनी कांयच करूंक नजो. सगल्या काळजान सोर कोन्यांनी तुजी आज्ञा पाळूंक सदांच आमकां तुजो आदार दी. हें आमी विनंती करून मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. शिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. तेन्ना एलिजा प्रवादी एक उजो कसो उठलो आनी ताचें उतर उज्याचे चुडी भाशेन झळटालें.
ताणें ताचेर भूक हाडली आनी आपले उर्बेन तांचो भस्म केलो. सर्वेस्पराच्या उतरान ताणें अंत्रोल धांपलें आनी 3 फावटी ताणें उजो पडोसो केलो. एलिजा तुज्या कर्तुव्यांनी तूं कितलो म्हूण मोहिमेवंत आनी बोडाय सांगूंक तुका कारण आसा तशें आनी कोणाक आसा. भोवत्या देवाच्या उतरान एक मोदें तुवें जिवंत केलें आनी पाताळांतले वाटयल्ले राजांक तुवें निसणटणाक पावयलें आनी अधिकाऱ्यांक आपल्या काठीवेले खाला आपटिल्ले. सिनाय दोंगरार झुपाटी दिल्ली तुवें आयकली आनी होरो पर्वतार कास्तीचें फर्मोणां. सूट घेवन तुवें राजांक मेकलें आनी तुजे स्वाटेर प्रवाद्यांक मागूंक दवरलें. उज्याचे भोंवऱ्यान आनी उज्याच्या गोड्यांनी ओडलोले गाडयेन ताका वयर उबारून व्हेलो. देवाचो क्रोध जोरान पेटचे आदींच तोंडाक आवय बापायचीं काळजां आपल्या भुरग्यां वाटेन ओडून हाडूंक आनी जाकोबाचीं कुळां पोत्तून स्थापूंक निसणटणाच्या बाकितांनी नेमलोलो आसा तो तूंच. तुका पळयतात तीं आनी मोगान मेल्यांत तीं सुभागी, कित्याक आमकां जिवीत मेळटलें. एलिजाक एका भोंवऱ्यान लिपयलो आनी एलिजेव ताच्या गुणाक बोल्लो. आख्या ताच्या जिवितान खंयच्याच राजान ताका हालोवंक जावंक ना आनी कोणाच्यानूच ताका दोमावूंक जालें ना. ताका कांयच कठीण म्हूण नासलें आनी मोन्नान पुर्यान ताचे कुडीन बाकीत केलें. आपल्या जिवितान ताणें विस्मितां केलीं आनी मोन्नान ताच्यो कन्यो ओचोऱ्यांच्यो जाल्यो. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जातलो, बऱ्या मनशांनो सर्वेस्परा सोवें संतोश बरीत जायात. बऱ्या मनशांनो सर्वेस्परा सोवें संतोश बरीत जायात. सर्वेस्पोर राजवट चलयता, प्रितूम मुरगोटून दीप आनी जुवे आसात ते सगळे आनंद बरीत जावन ताचे भोंवतणी कुपां आनी काळूक, प्रमाणीकपण आनी नीत ताचे सोदरेचे खांबे. जबाब, बऱ्या मनशांनो सर्वेस्परा सोवें संतोश बरीत जायात. ताचे फुडें एक उजो भोगूंक येता आनी सोभोवती ताच्या दुस्मानांक गिरासता. तांचीं जोगलां संवसाराचेर उजवाड घालता. प्रितूम पळयता आनी कडकडटा. जबाब, बऱ्या मनशांनो सर्वेस्परा सोवें संतोश बरीत जायात. सगल्या संवसाराच्या दोनया मुखार परवट मेळना वरी कोडटा. अंत्रोल ताचें प्रमाणीकपण गाजयता आनी सगल्या राष्ट्रांक पळोवंक मेळटा ताची मोहिमा. जबाब, बऱ्या मनशांनो सर्वेस्परा सोवें संतोश बरीत जायात. मुर्ती पुजा कोत्तात तीं सगलीं आपल्या कुड्ड्या देवाची बोडाय सांगतात तीं लोजेक सांपडटात, कित्याक सर्वेस्परा मुखार सोरपोट पडटात सगळे देव. जबाब, बऱ्या मनशांनो सर्वेस्परा सोवें संतोश बरीत जायात. उद्गार. Sorvesporak zoisu, sorvesporak zoisu, sorvesporak zoisu, sorvesporak zoisu. Aki povisoba
एकूच संतोषला सगळ्याक तोशी पोटा तिचो एकवट राखता Sorvesporak soisus Sorvesporak soisus Sorvesporak soisus Sorvesporak soisus सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसूं मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या एकदां जेजून आपल्या शिसांक म्हळें तुमी प्रार्थना करता तेन्ना विदेशी परी उतरांचो बडबड करी नाकात उतरांची चड बडबडीनी करून आपल्या मागणें आयकूंक येतले अशें तांकां दिसता तुमी तांचे सारके जावं नाकात कारण तुमकां कितें गरज तें तुमी मागचे आदींच तुमचो बाप जाणा देखून तुमी अशें प्रार्थना करचें आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार खरेंच तुमी दुसऱ्यांचो चुकी बक्षितात जाल्यार तुमचो सर्गीचो बापी तुमचो चुकी बक्षितलो पूण तुमी दुसऱ्यांचो चुकी बक्षिनान जाशात जाल्यार तुमचो सर्गीचो बापी तुमचो चुकी बक्षिचो ना जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वखाणी तुका क्रिस्ता मोगाल बाबामीनो सुपुल्लो जॉनी रातच्या वेळार तवनाशीपणां कोत्ता तें पळोवन आवयन जॉनीचेर देंगसो घालून जॉनीक न्हिदूंक धाडलो जॉनी आपली बाजू दिमी घालून हात जोडून मोठ्यान ABCD म्हणूंक लागलो असले वेळार आवयन परत आनीक एक फावट जॉनीचेर देंगसो घातलो तेन्ना जॉनी म्हणूंक लागलो मामी हांव मागणें करतां म्हाका डिस्टर्ब करी नाका तेन्ना जॉनीची मामी म्हणूंक लागली तूं मागणें करिनाय पूण ABCD म्हणटाय असले वेळार जॉनी उद्गारूंक लागलो मामी म्हजो देव जाणो म्हाका कितें जाय तें म्हजी ABCD देव आपणाक जाय ते भाशेन एरेंज करतलो आनी एक मागणें करतलो वय मोगाच्या बाबा भयणो आयच्या शुभ वर्तमानांत सुरवातेकूच आमकां मेवता आमचो देव जाणो आमकां कितें जाय पळय तें मागण्यांतल्यान आमी देवाचें मन बदलना पुरतें जाल्यार मागण्यांतल्यान आमचें मन बदलूंक देवा लागीं कृपा मागता मागण्यांतल्यान देवाची इच्छा जी आमचे सोवें आसा ती मानून घेवंक आनी आपणावंक देवाची कृपा आमी आमकां मागता आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू एक बरें मागणें शिकयता हे मागण्याक 2 भाग आसात पयल्या भागांत ही 3 प्रार्थना देवा विशीं पयल्या प्रार्थनान आमी देवाची आनी देवाच्या नांवाची तुस्त करता दुसरे प्रार्थनान मोगाच्या भावमिनो जे राज जेजू स्थापूंक आयिल्लो ते राज मानून घेवंक आमी देवाची कृपा मागता आनी पयल्या भागान तिसऱ्या प्रार्थनान मोगाच्या बाबा भयणीनो देवाची इच्छा जी स्वर्गार जाता ती संवसारांत मानून घेवंक आमी देवाची कृपा आमकां जोडून घेता जाल्यार हे मागण्यांत दुसऱ्या भागांत 3 प्रार्थना आसात आनी ती मोगाच्या भयणो ही बरी आमच्या जिवितांत आमकां दिसपट्टो ग्रास जो जाय दिसपट्टें आमकां जेवण खाण जाय तें जेवण खाण आमकां घेवंक आमी देवाचो आदार मागता
दुसरे सुवातेर आमी देवाक आस्वासन दिता की आमचेर चुकलेल्यांक आमी बक्षितल्या तूं आमची पातकां भोगोस. आनी तिसरी सुवातेर मोगाच्या भावां भयणीनो आमकां सगळ्या वायटांतली निवारूंक आमी देवाचो आदार मागता. मागण्याची परिक्षा जेन्ना जाता जर हांव खरो मागण्याचो मनीस जाल्यार म्हज्या जिवितांत चुकलेल्यांक बोगसूंक आनी बोगसण दिवंक म्हाका सोंपें जावंक जाय. नाजाल्यार आमचें मागणें भायलो बोडबोड जाता. जर तर हांव खरो मागण्याचो मनीस म्हजें चुकलां ताका बोगसूंक म्हाका सोंपें जावंक जाय. आनी हांवें कोणाचेरूय चुकलां जाल्यार ताका बोगसूंक मोगाच्या भयणो म्हाका हें आयतें जावंक जाय. पूण जायते फावटी अशें जाल्लें आमकां दिसून येना. आनी तेच पासत मोगाच्या भयणो आमकां देवाच्या कृपेची गरज. मानेवंत आग्नेलच्या जिवितांत एक धांवती नदर मारीत जाल्यार मानेवंत आग्नेल ह्याच देवाच्या मागण्यांत रिगलेलो मनीस आसलो. आनी तेच पासत जी इच्छा देवाची मानेवंत आग्नेला सवय आसली ती मानून घेवंक मानेवंत आग्नेलाक आगोड जाली ना. दुसरे सुवातेर मानेवंत आग्नेल मागण्यांत रिगलेलो हेच पासत जे कोण ताचेर चुकताले तांकां तो बोगसूंक आयतो जातालो. आनी तेच पासत मोगाच्या भयणो व्हडा भवार्थान दर ब्रेस्ताराक हे पवित्र जाग्यार आमी एकठांवता. जे गूण मानेवंत आग्नेला सवय आसले तेच गूण आमच्या जिवितांत आपणावंक देवाची कृपा आमी मागता. तर हेंच करूंक देवाची कृपा आमकां सगल्यांक हे मिसांत जोडून दिवंक देवाचोच आदार आमकां मागुया. भेटोवणे वेळार आमी गीत घेवया. भावा भयणी बापाक भेटोवंक C10 पेज नंबर 32. रुपे नाका आपल्या काळजा सोवे गोपू जेसू तुझे काळीज मागता. आयच्या दिसा आखे जिणे देवा खुशी कुरीस लेगो Ogavengo शिबीर सोडू जेसू तुझे काळीज मागता. जेसू मागता क्रुशेन दिता सगळेंच मोचे बापाक भोगता. जेसू मागता क्रुशेन दिता सगळेंच मोचे बापाक भोगता. म्हज्या भावां भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावन मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा तुज्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बोल दिताय. देखून ह्या संस्कारान फावो तसलें जावंक आमची भक्तीची सेवा हें मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची कालचां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराता इबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर पदवीदार सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळ्यान सर्वताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलो नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलय. ताचे उदेशीं देवदूत आनी सुर्गीचो सगलो दलबार जी तर महिमा वाकाणटा तांची सांगाती आमचेय ताडे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता.
स्वर्गाचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्गानी संसार वला तुझ्या वैभवा उत्सर्गी तुका सोयीसोर उत्सर्गी तुका सोयीसोर सर्वेस्पोराचे नावी येता ताकासोर सर्वेस्पोराचे नावी येता ताकासोर उत्सर्गी तुका सोयीसोर उत्सर्गी तुका सोयीसोर बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी तेच पुरीचें वण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोर्राचें रगत पातकाचें बोगसणें मिरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गूट परगटुया सोम्याची तुझे मरण आमी समोरंता तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगटा तुझ्या येण्याक आमी आत्रेकता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कडेन रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पोरा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तरलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा फिलीप आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमगांत वाडोय पुनर्जीवनपणाचो बरवांसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची खाकूड कर तांकां आनी तुजे इश्टागोठीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुसे बागेवन दोरदुतांक आनी सोर्व काली तुका मानवल्यांत ते सगळ्या भक्तां बरोबर सास्तांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमेन आमच्या सर्वंडाची आज्ञा मनात धरून जेजून शिकयले प्रार्थन म्हणटा आसतना आमच्यो गरजो आमचे आवडे आमचे हुस्के भवार्थान दोनया देवाक उबारुया आमकां मागण्याची मनशां कर म्हूण मागून सांगाताक भवार्थान म्हणुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणीत पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी
सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वण जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवशान ओत्रेकतांव. तर आमकां जुदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय तुजे पवित्र सोबीच्या भावार्थाची दिस्त घाल आनी तुजे कुशेपण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमची सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक पयल्यान तेमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना आमी गीत घेवया. जेजूशी येयात. D21 पेज नंबर 58. D21 पेज नंबर 58. लागल्या वखम्या जेजूशी येया. सुकोन आसलोले जोरीतले पिवून दोशी जाया. तान लागल्या वखम्या जेजूशी येया. सुकोन आसलोले जोरीतले पिवून दोशी जाया. तुजेशी येता जेजू आमचेशी तूं राव जेजू. तूं एकलोच आमचो विस्वास. तूं आमचो विस्वास. तुजेशी येता जेजू आमचेशी तूं राव जेजू. तूं एकलोच आमचो विस्वास. तूं आमचो विस्वास. सोड लागता जिवीत जेजूशी येया. पारुबान दिवपी समाधान
समाधान करपी तो एकलोच आसा सोड लागता जिवी जेजूची येया बारुबान दिवपी समाधान करपी तो एकलोच आसा तुझीशी येता जेजू आमचेशी तूं राव जेजू तूं एकलोच आमचो विस्वास तूं आमचो विस्वास तुझीशी येता जेजू आमचेशी तूं राव जेजू तूं एकलोच आमचो विस्वास तूं आमचो विस्वास प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बलिदान जेवन तुझे जिवान आमकां भरूं हे परी सदांच तुका मोगान एकवटूंक सासनाक तोखता तसलें फळ आमी काडूं हें मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बसूया. मोगाल बाबंबिनो मानिवंत आग्नेल ओचोऱ्याचो सागर खरेंच आमच्या गोरजान त्रासान भावार्थान जेन्ना आमी उलो मारता मानिवंत आग्नेल आमकां भावता. आयज जेसिका काब्राल मांदुरतान आमकां अशें कुळीत करूंक लायता. म्हज्या गोरकाराक कॅन्सर जाल्लो. टाटा हॉस्पिटलान मुंबय ताचो त्रातामेंत चलतालो. हांवें पिलार येवन मागलें तेका मारेकार पिडेंतलो बरो कर म्हूण. ते भायर 2 दिसाक मागणें जाले उपरांत आमी मानिवंत आग्नेलाचे उपकार मेळूंक आनी उपरांत ताका बेगीन सांताचो मान फावो जावंक मागणें करतालीं. देवान आमचें मागणें आयकलें आनी आतां म्हजो गोरकार सारको बरो आसा. देवान बेगीनच मानिवंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो करूं म्हूण मागता. मोगाल भोवमिनो गुडी हो आमच्या भयणीचो भावार्थ तिच्या आकांताच्या वेळार गुडी मारेगार पिड्या तिच्या गोरकाराचेर आयली. भावार्थान तिणें मागणें केलें आनी देवान मानिवंत आग्नेला वरवीं हें बरेंपण तिच्या गोरकाराक फावो केलें. आमच्या जिवितांत जायत्यो गरजो जायत्यो आवडे घेवन हे पवित्र जाग्यार आमी आयल्या. तोच भावार्थ जिवाड करून हे नव्यानाच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. उबी रावया. उपकार मेळूंक मागणी. सोर पदवीदार देवा आमच्या सुर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणी खातीर तुजी मांडावड दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर ते विचून काडलेल्या सेवकां उदेशी वचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परीन चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानिवंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानिवंत आग्नेलाच्या भाग्यवन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्या प्रमाण काळजांतान मागता. तशें जाता मानिवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंतभरीत जिवितान भागीदाराचो आम दाखोवंक उपकार. तुजी गरज भावार्थान फुडें घाल. एक कुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. मान्यवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणी. उगोनीत काकुतीच्या देवा
अगणित काकृतीच्या देवा सोरपोट पडून सोरपोट पडून तुझ्या पांयां सोरशी तुझ्या पांयां सोरशी आमी मागता आमी मागता व्हडा विस्वासान व्हडा विश्वासान तुजी खुशी तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणाक आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार उपकारता जाल्यार मान्यवंत आग्नेलाक मान्यवंत आग्नेलाक सांताचो मान सांताचो मान फावो कर फावो कर आमचे पवित्र सभेचे आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे इगोर्जेचे उगोड पोर घोटणे उदेशी गोड पुरगोडणी उदेशी मागता मागता आमच्या सोम्या आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची नावी जेजू क्रिस्ताचे नावी आमेन आमेन मोगाल भाऊ मिनो जायतीं जाणां आमी पिडेंत कश्टवता आनी जेन्ना ही पिडा आमचेर लढाय मांडटा ती ताणूक आमच्यांनी जायना जायतीं जाणां पिडेंत आसात पूण ह्या जाग्यार नात तांकांय आमच्या मागण्यांत आनी मनांत हाडून हे पिडेवंताच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. सर्वेस्परा आमचे दयाल आनी काकलुत्सार बापा, आमच्यो असोगतायो सोंसूंक आनी आमच्यो दुखी भोगूंक तुवें तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय. तुजे लागीं आमी कालतेपणी मागता ह्या आमच्या पिडेवंत भावा भयणाचेर बोलेपणाचो करीत आशिर्वाद घाल. तांकां कुडीची घोटाय, ओतम्याचें तीरपण, दुखी कोतींनी सोंसणीकाय, भलायकेची पूर्णताय दी. तांच्या जिवितांत तुजी शांती, खरो मोग आनी बोलेपण भरपूर आसूं. तांच्या कश्टान दुखांत तुजेर बोवाळ दवरून तुका येवन भोवूं. हे परी भावा भयणाच्या एकवटान सदांकाल शिव आनी संतोशान तुका वाखाणो. तुजो जियेताय आनी राज वचुरयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्त शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. रुचणारा स्वर्गा संसाराच्या हृदया बापा मोगाच्या आशेता घालून तुझी पोरसा अवताराच मानपाक लागलेला वरवाशा करता So